But एक गजाल Joel, there is one more interesting point in this. We'll come to this Michael Lobo episode. You said it is BJP versus BJP. So suddenly the opposition is also coming from within BJP. Yes. Where is the Congress? Right now it looks like Congress either its MLAs have no clue what's happening. Yeah. They have gone absolutely silent. Yes. And the leader of opposition is submitting documents to the police station. Yes. Yeah. Congress is completely on the back foot because their key figure has been targeted. No, probably Congress is also confused like all of us sitting here. Yeah. They are also unable to understand what is happening. तांचेर जेन्ना FIR फायल जाल्ली तेन्ना तरी बोवाळ जातालो. काँग्रेसीमध्ये एक बोवाळ जातालो की हे सगळे पॉलिटिकल हितून चल्ला म्हणून. आता अपोजिशन लिडराचेर रजिस्टर जाली FIR एक्सेप्ट फॉर दिनेश राव सगळ्यांकूच दाबून म्हणजे म्हाका हातून कितें दिसता जाणा काँग्रेसी कन्फ्यूज जाल्या. काँग्रेसी कळत ना आम्ही विरोध कसो करप. मंत्रीच विरोधात आसा. मंत्रीच विरोधात कशें दिसता. प्रमोद, I always believe की TCP डिपार्टमेंट जे आसा it is directly linked with convergence of the properties आणि लँड ह्या कन्वर्शन्स ऑफ द प्रॉपर्टीज म्हणून सो कन्वर्शन्स म्हणल्यार की ताका लोक दुसरोच अर्थ काडटात. ही एक सादी झलक म्हणजे अपोजिशन लिडराचो विशय जो आसा म्हणजे आयज तेचेर FIR जाली रजिस्टर. तो म्हणटा की आपण ते भाजी लायता आणि ते हेचे म्हणणं की ते त्यांनी कन्वर्ट केला इंटू लँड फिलिंग केला. आता विषय कसो आहा की बाकीचे कोण कित्याक उलयनात. एक गजाल आमकां समजूंक जाय. येस, एक गजाल आमकां समजूंक जाय की गोंयचे 80% ऑफ 80 or we may say 90% of the politicians are involved in land dealings. They have done their illegal conversions of their property. They have done misuse of their property. आता हे सगळे करून कोण बाबडो त्या मायकलाच्या मदतीक वयतलो. तो गेलो रे गेलो की त्याचो दुसरो फोटो घेवन आणि खंयचो ट्वीट येत ताचो नेम ना. त्याच्या तेणी खंयचो डोंगर कन्वर्ट केलेलो ट्वीट येऊ शकता. सो हे सगळे भितर फसलेले आहात. लँड विशयाचेर जेन्ना खंयच्याच पॉलिटिशियनाक टार्गेट करता त्याच्या मदतीक कोणूच येवपाचो न्हय. हें तूं बरोवन घे. कोण येवचो ना मदतीक कारण सगळ्यांचे हेतून गफले आहात. आता एक गजाल बरी कितें की हेच्या पयलीं जेन्ना रिजनल प्लॅनाचो बोवाळ जालो आनी व्हडलें आंदोलन जालें त्या टायमार आमी सगळे विचार करताले किंवा सगळे जाण आरोप करताले की विश्वजीत राणे इज अ पर्सन हू इज इंटू लँड डिलिंग अँड हू हॅज ऑल म्हणजे रिजनल प्लॅनान त्याचो इंट्रस्ट आहा. आयज तोच विश्वजीत TCP मिनिस्टर जाला. ही इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग कन्सल्टेशन ऑफ एडगर रिबेरो. ही इज टॉकिंग अबाउट अपोजिंग इलिगल लँड कन्वर्जन. ही इज टॉकिंग अबाउट इको सेन्सिटिव्ह झोन्स. ही इज टॉकिंग अबाउट सेव्हिंग गोवा. दिस इज समथिंग सरप्रायझिंग. सो हे कशें जर तुम्ही म्हणटा की विश्वजीत इज इन्वॉल्व इन ऑल दीस लँड डिलिंग देन ही इज स्पीकिंग आणि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो आयज विश्वजीत राणेन चॅलेंज दिल्या सगळे NGOंक सगळे एनवायरमेंटलिस्टांक की कम ऑन आय एम देअर टू सेव्ह गोवा. लेट्स वर्क टुगेदर. विश्वजीत राणेची भाशणां आणि ही कर्तुपां पळोवन म्हाका दिसता एवरीबडी इज सो स्टंड दॅट नोबडी एक्सपेक्टेड विश्वजीत राणे टू बिहेव लायक दॅट. अँड विश्वजीताची एक टिपिकल इमेज आसा प्रत्येकाच्या तकल्या भितर आणि ती विश्वजीत प्रयत्न करता जाल्या काय ना म्हाका खबर ना. बट म्हाका दिसता एवरीबडी इज टेकन अ बॅक बाय वॉट इज हॅपनिंग. देर इज नो ओपोजिशन पार्टी बट देर इज ओपोजिशन. इट्स अ स्ट्रेंज थिंग. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग विथ दीस गव्हर्मेंट.